मडगांव शिगमोत्सव समिती 2020 हांचे वतीन ह्या वर्साचो शिगमोत्सव मनयल्लो वता 15 मार्च 2020 ह्या दिसा. त्या संदर्भान आज मिटींग जाली. तातूंत खुबशे जे पळय आस्पेक्ट्स आसात, आमची तयारी कितें आसतली तें ठरयल्लें गेलें. तर ह्या संदर्भान सांगणें इन्फॉर्मेशन म्हणजे अशें की 14 तारखेक म्हणजे आदले दिसा शिगम्याच्या आनाफोंत गार्डनान एक कल्चरल प्रोग्राम जातलो. मराठी पाऊल पडते पुढे वा लावणी असो मिक्स्ड एक प्रोग्राम जातलो. आणि परेड जी पळय आसतली, फ्लोट परेड आसतली, तातूंत रोमटा मेळ म्हणा, देखावे, मागीर पारंपारीक पद्दतीन मेळ आसतले, मागीर फॅन्सी ड्रेस आसतले. हें सगळें ओल्ड मार्केट टू रवींद्र भवन त्या रुटार आसतलें. आनी आज आमी वेरियस एस्पेक्ट्स आनी डिसायड केले की लॉ एंड ऑर्डरा खातीर प्रिपरेशन्स कशी आसतली. आनी आमचे जे पारंपारीक जे पळय रिच्युअल्स आसात, पेडार नाल्ल फोडून शिगम्याची हें सुरू जाता, त्या नंतर सुवारी जाता आनी सूर घालपाची जी पळय प्रथा आसा ती आज जातली. आनी त्या प्रथेक मान दिवन शिगमो ह्या वर्सा आमी मनयता. कितलो खर्च जातलो सगळो एस्टिमेटेड खर्च गव्हर्मेंटान आमकां 11 लाख फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर दिल्यात आनी 6 लाख प्रायज मनी हातूंत भितर करचो पडटा.